ऑक्टोबर म्हणल्यार गोंयांतलें मायनिंग चालू जातलें म्हूण मुख्यमंत्री पर्रेकारान गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाक उतर दिलां। 15 सप्टेंबरा पयलीं मायनिंग लिजन रिन्यू करतले आनी त्या उपरांत म्हयने भितर केंद्र सरकारा कडच्यान पर्यावरण दाखले मेळटले अशें मुख्यमंत्र्यान खंय फ्रंटाचे शिष्टमंडळाक सांगलां। फ्रंटाचें शिष्टमंडळ ब्रेस्तारा मुख्यमंत्र्याक मंत्रालयांत वचून मेळ्ळें। गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचे एक शिष्टमंडळ बिरेस्तारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळें। गोंयांतलें मायनिंग बेगोबेग सुरू करचें अशी मागणी ह्या शिष्टमंडळान केली। कामगारांचे हेर प्रस्नूय कामगार फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्या मुखार मांडले। सीएमान आमकां बरोच वेळ दिलो आनी ताणें सगळें आयकलें आनी आमकां अश्युरन्स दिल्लो आसा की सप्टेंबर एंड ऑक्टोबरा भितर मायनिंग चालू जातलें आनी मायनिंग चालू जातलें अशें की जे सगळे कितें कायदे रुल्स रेग्युलेशन्स सगळ्या सारके पाळून लोकांचे हित पळोवन गोंयचे हित पळोवन गोंयकारांचे हित पळोवन पर्यावरणाचे हित पळोवन रुल्स रेग्युलेशन सगळे मांडून दवरून ते मायनिंग चालू जातलें। 15 सप्टेंबर मेरेन मायनिंग लिजांचे नूतनीकरण करतले अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलें। Today he said that 15th of September he is going to renew all the lease agreement which are with him, where he has taken already the fees. The second assurance he has given that after renewal within a month's time he will see that EC clearance are done by the central. EC clearances जो सेंट्रल गव्हर्मेंटा आसा त्यो EC clearances बेगींतल्या बेगीन चालू जावपाक जाय अशें आमी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक सांगलां। कित्याक हांगा गोंयांतल्यान परमिशनां मेळ्ळी, मायनिंग पॉलिसी जाली, लीज अलॉटमेंट जालें जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यानूय आमकां कॉपरेशन जाय की EC जायना जाल्यार मायनिंग चालू जावच्यो ना। सो ऑल दीस वी हॅव ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोमंतक मराठी अकादमीचे मालमत्तेचें सरकार 6 म्हयने भितर कितें तें थारायतलो। पर्वरेचे बिल्डिंगेंत सरकाराचें अनुदान आशिल्ल्यान ती ताब्यांत घेवपाचोय विचार जातलो। सध्याची अकादमी हो 60 वांगड्यां भितर कारभार जाला। थंयच्या स्टाफाक नव्या अकादमीचेर घेवं येता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। विष्णू आनी प्रतापसिंह राणेन अकादमीचो प्रस्न काडिल्लो। सरकार गोवा मराठी अकादमी सुरू करता। वेगळी बिल्डिंग बांदचे परस आशिल्ली अकादमीची बिल्डिंग ताब्यांत घेवची म्हणून राण्यान सुचयिल्लें। सगळो निधी जो मराठी कार्यक्रमा खातीर एलोकेट केल्लो तो अनयुज्ड उरला। म्हाका जाणून घेवपाचें आसा मंत्री महोदया कडल्यान की हो गेल्या वर्साचो उरिल्लो जो निधी आसा तेजो उपयोग अंदूच्या हातून करतले काय म्हणून ह्या अर्थसंकल्पान केल्ल्या तरतुदी शिवाय वन टायम ग्रांट मराठी अकॅडमीक 1.5 कोटी दवरल्या तांच्यांनी अकॅडमी निर्माण करपा खातीर म्हणजे बिल्डिंग किंवा स्ट्रक्चर तांकां जितले खर्च करपाक 2 कोटी जमता धरतू जाल्यार हांव 2 कोटी खर्च करून आनीक दिवपाचें जाल्यार दिता। गोमांतक मराठी अकॅडमीक सरकारान जागा दिल्या हांगा पर्वरी जंय बिल्डिंग बांदली वयता। आतां दुसरी अकॅडमी करून तुमी बिल्डिंग बांदता म्हटलें की बिल्डिंगेक 2 कोटी ही बिल्डिंग घेयात ताब्यान। आतां ही गोवा मराठी अकॅडमी जी केल्या तातूंत तो स्टाफ जो आसा तांकां जर इच्छा आसत जाल्यार आमी थंय डायरेक्ट ट्रान्सफर करून घेवपाक तयार आसा। गरज पडली जाल्यार विधेयक हाडात आनी घेयात ताब्यान। त्या संदर्भान ऑलरेडी हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलां की ताजें हें कर एनालायज कर कितें करपाक येतलें कायद्या प्रमाणे, कारण ती बिल्डिंग जी बांदल्या तातूंत भितर लोकांचे कश्ट आसा। काही लोकांनी झोळी भोंवडायली, काही लोकांनी वचून पयशे कलेक्ट केले, तशें गव्हर्मेंटाचें भितर कॉन्ट्रिब्युशन मोठें आहा। सांकवाळ पंचायतीचेर निमाणे आदलो सरपंच रमाकांत बोरकारान आपलो शेक दवरलोच। सांकवाळ पंचायत बीजेपी कडेनूच आसा म्हणून रमाकांत बोरकार आनी नवे सरपंचानूय दावो केला। लासकोरीचे केशींत अटक जाले उपरांत कांय दिसां फाटीं अविस्वास थाराव घालून रमाकांत बोरकाराक सरपंच पदावेल्यान देंवयल्लो। इतले मजगतीं सागर मळीक हरवळे पंचायतीचो पयलो सरपंच जाला। हरवळे नवीच पंचायत जाल्या। आदलो सरपंच रमाकांत बोरकाराच्या पंगडांतलो शरण मेत्ती सांकवाळचो नवो सरपंच म्हूण वेंचून आयलो। लांच प्रकरणांत अटक जाल्या उपरांत बोरकाराचेर अविस्वास थाराव पास जाल्लो। हे पॅनल जे आसा हे प्युअरली हे म्हागे सपोर्टर, तांकां कांय मिसअंडरस्टँडींग जावन जेन्ना म्हाज्या एक आरोप घातलो गेलो तेन्ना हांव म्हाका भितर उडयलो, तेन्ना हांकां मिसअंडरस्टँडींग करून उबारून येले। पूण आयज जेन्ना ते
हांव भायर सरतकीर तांकां कळोन येयलें की आमचो लिडर हो रमाकांत म्हणून आनी म्हाज्या फाटल्यान ते आयज सगळे रावल्या, तेणी म्हाका सपोर्ट केला, गांवान म्हाका सपोर्ट केला. पॅनल आसा भारतीय जनता पार्टीचे आनी बाब रमाकांत बोरकर एक्चुअली सरपंच जावपा आसलो, तो आतां सांगलो म्हाका जावपा ना, तूं जाव. नव्यान घडोवन हाडिल्ल्या हरवळे पंचायतीचो पयलो सरपंच म्हूण सागर मळीक वेचून आयला. हरवळे पंचायतीक बिनविरोध निवडून येयल्लो आसा आनी 5 जाणांनी म्हाका फूल सपोर्ट केल्लो आसा त्या खातीर हरवळ्याच्या सर्वांगीण विकास साठी आनी 5 वॉर्डान समान विकास केलो वयतलो. प्रुडंटा खातीर सांकवाळच्यान दिशांत परब आनी हरवळेच्यान उदय परब. घेऊ एक विराम.